त्यासमय आम्ही आराधना करून गाऊया सुरुले गीत. तुझे मुखामोळ हांव पळय आशेता, तुझ्या हसरपणांची आशेता. सौम्या हांव तुझ्या येण्याला लालेता, ए सौम्या ए काळजान म्हज्या. तुझे मुखामोळ हांव पळय आशेता, तुझ्या हसरपणांची आशेता. सौम्या हांव तुझ्या येण्याला लालेता, ए सौम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सौम्या आराधन तुका, दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सौम्या आराधन तुका, दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. मोच्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता, मोच्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता. मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता, काको सौम्या तूं म्हाका साह. मोच्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता, मोच्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता. मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता, ये सौम्या ये तूं म्हाका साह. आराधन तुका सौम्या आराधन तुका, निंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. alleluia amen alleluia 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 समय alleluia तुका समय वंदिता तुका आराधना तुका समय. तुझे मुखामोळ पडून खायला आमचे आशीर्वाद घाल म्हण मागता. alleluia 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 alleluia. मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो,
सक्रामेंतांत सोमी खरोच हजर आसा ताका आमी नमस्कार करया. विशेष कृपेचो वेळ हो सोम्याच्या हजरपणांत करचोचो वेळ हो सोम्यान केल्लें बरेंपण ओळखून घेवचो वेळ हो. सोम्याक आमी अर्गां दिवया, सोम्याक आमी स्तुती गावया, सोम्याक आमी महिमा गावया. अशें जावन आज मेयाची 1 तारीख सांव जुजे कामेली जे फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमकां सर्वांक देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. सोम्यान आमकां वावर करचें भाग फोव केला. आमच्या दिसपरत्या वावरान आमचे कुटाम बसचें ते भाग आमकां फोव केला. सगळ्यान सोम्यान काम करचें देणें दिलां. किर्तनगार नवद किर्तनान 17वे वळींत किर्तनगार म्हणटा, सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं, आमच्या हातांचो वावर तो सुफळ करूं. वय आमच्या हातांचो वावर तो सुफळ करूं. हें देवाचें उतर आमच्या मतींत आमी दवरया. देवाची कृपा आमच्या सांगात आसूंक जाय. आनी ह्या वेळार खंयचेंय काम वावर ते आमी हाती धरता सगळें काम सोमी पदाक पायता. तसो किर्तनकारात परत म्हणटा, जर देव घर बांदिना, सर्वेस्पर जर घर बांदिना वावऱ्याचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर घर राखिना तर राखवाल्यांनी घर राखचें व्यर्थ. देखून आमी करचें खंयचेंय काम तें जावं दी, त्या कामाचेर देवाचे आशिर्वाद आसूंक जाय, सोम्याचे बेसांव आसूंक जाय, सोम्याची कृपा आमी आसूंक जाय. देखून देवाच्या नांवान खंयचें काम आमी हातीन धरता, जावं पुरो आमचें घर बांदतना, जावं पुरो खंयचेंय वावर आमी करतना देवाच्या नांवान आमी तें आराम करता. कित्याक सोम्याच्या नांवान आराम केलें तें काम सोमीच तें पोंदाक पायतलो. देखून आयच्या ह्या दिसा ह्या आराधना वेळार सोम्याक विशेश जावन आराधन करुया. सोम्यान केल्लें बरेंपण आमी ओळखून घेवया. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण सोम्यान आमकां दिल्लें आसा. मोगळा जेजू, ह्या सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. तुका जावं मान, महिमा, अर्गां आनी होगला. तुवें केल्लें बरेंपण आमी ओळखून घेता. तुका आमी आराधन करता, तुका आमी स्तुती करता, तुज्या नांवाक आमी ओडवी गायता. सदांच तुज्या हजरपणांत जियो, सदांच तुज्या कृपे देण्यान जियोंक आमकां तुजो आदार दी. जशें सांव जुजे तुजो पोस्को बापोय कशें सापड ताका लाभलें तरी आपल्या हाताच्या वावरांनी आपल्याची कुटुंबाची जतन ताणें घेतली, कुटुंबाचो पोस ताणें केलो. आनी तुका तुज्या ल्हान व्हड जाता आसतना तुका ताणें काम करूंक शिकयलें आनी कामाचें महत्व आमकां तुवें दाखयलें. ह्या सगळ्या वर्त्या देण्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी स्तुती करता. आमच्या जिवितांत कामाचें महत्व ओळखून घेवंक आमी परिश्रम घालन वावर करूंक आनी अशें आमचें आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत बऱ्या तरान चलोवंक आमकां तुजो आदार दी. हे मागणें आमी करता तुज्या बो पवित्र नांवान. आमेन. दया करून बसा. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सोम्यान केल्ल्या बरेपणा खातीर. विशेश जावन किर्तनकार 120 आनी 8 किर्तनांत दुसऱ्या वळींत तो म्हणटा, तुज्या हातांच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें, सूख संतोश भोगूंक तूं पावतलोय. खंडीत जावन सोम्यान आमच्या हातांच्या वावराचें फळ भोगूंक आमकां फोव केला. आमी केल्लें काम, त्या कामाक सोम्यान प्रतिफळ दिलां. आज आमची कुटुंबांत संतोशान जियेता जाल्यार, दादोसकायेन जियेता जाल्यार खंडीत जावन सोम्यान आमच्या वावराचेर बेसांव घाला. मात्र न्हय, आमच्या भुरग्यांक, जायत्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरें काम फोव केलां. जावं पुरो गांवांत, जावं पुरो परगांवांत, कसलेंय तें काम जावं दी, हर एका कामाक ताचें म्हणलें घन आसा, ताचें म्हणलें महत्व आसा. कित्याक कोण कश्ट कान काम करता, कोण
परिश्रम करून काम करता, आलसाय करिनासतना, हेरांक मोस करिनासतना, बगार प्रामाणिकपणी देवान दिले देणी वापरून आपणाच्या हाताच्या वावरान कितें काम करता त्या कामाचेर समी खंडीत जावन आशिर्वाद घालता आनी आमी खंडीत जावन कसाक्स सम्यान आमच्या जिवितांत आमी केल्ल्या वावराचेर बेसावंक घाला. अशें जावन आमी मालगडी आसा आमच्या तरणाटे प्रायर कश्ट कान घाम पिळन आमचे कुटुंब आमी सांबाळलेले आसा, कुटुंब पोसलेले आसा. जायते फावटी एकाच कुटुंबाच्या संद्यान सगळे कुटुंब सांबाळलेले आसा. हे सगळे सम्यान आमकां दिल्ल्या देण्याचो आदार. बरी भलायकी सम्यान आमकां दिल्ली, जानवाय आमकां दिल्ली, बरें शिकप आमकां दिल्लें. हें सगळें आमच्या देण्याचो वापर जाल्ले वरवीं आमकां आमचें काम बऱ्या रितीन करूंक आमकां आदार जाला. देखून सगळ्या देण्यां खातीर सम्याक आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. दिसपडतो वावर करचें भाग तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमच्या वावराक बरो फायदो आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरें काम तुवें फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमच्या हाताच्या वावरा वरवीं आमचें कुटां बांदून हाडूंक फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमचे वावर करूंक आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमच्या वावराक बरो सांबाळ आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. वावरा सांगाता आमकां विशेव घेवंक विशेव फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. तुज्या नांवान आमी आराम केले हर एक काम बऱ्या तरेन पोंदाक तुवें पावयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमच्या वावरा वरवीं आमच्या कुटुंबाक भद्रती तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमच्या वावरा वरवीं हेरांची सेवा करूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमच्या वावरा वरवीं समाजेंत बरेंपण करूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. हेरा सांगाता मोगान वावर करूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमच्या वावरा वरवीं जायत्याच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमच्या वावरा वरवीं आमचो देश आमचो गांव अभिवृद्धी करूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमकां दिल्ल्या वावरा मुखांतर पेल्याच्या गरजांक पावोवंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमच्या वावरा मुखांतर कितें बरेंपण आमकां दिलाय तें बरेंपण हेरा सांगाता वांटून घेवचे भाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमच्या वावराक सदांच तुवें दराळ मापान प्रतिफळ तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमचे वावर करूंक आमच्या मदीक समाधान आनी कुडीक बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो खंडीत जावन सम्यान आमच्या जिवितांत जायतें बेसांव घाल्यात. अशेंच जावन आमचो वावर करूंक सगळें बरेंपण आमी ओळखून घेवया, उबी रावया. सम्याक आमी अर्गां दिवन एक अर्गां गीत आमी गावया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ.
ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 दयाकरना बसा मोगाचनो देवाक आमी अर्घा दिवंक जाय कित्याक आमी वावर करचे भाग आमकां फोव केला आमच्या हाताच्या वावरान आमचें जिवीत तशेंच पेल्याचें जिवीत उजवाडावचें भाग आमकां फोव केला जर आमी चिंतया जर आमकां कामूच ना सगळो दीस एकसुरें बसाचें कसो बसाचें आमकां कळीत आसा एक फावटी रिटायरमेंट जाल्या उपरांत थोडे दीस कितले कश्टांचे जाता कित्याक म्हळ्यार एक आमचें जिवीत सेट जावन आसता सकाळीं उठचें मागणें करचें ब्रेकफास्ट करचें मागीर कामाक वयचें सगळो दीस काम करून कितली पुरो आसन जाल्यार घरा येताना एक सुशेग मेळटा आनी परत दुसऱ्या दिसा परत कामाक वचूंक बरें लागता पूण चिंता की आमकां कामूच ना म्हूण चिंतया कितलें कश्ट सगळो दीस कसो करचोचो खालें करचें मनशा लागीं कितलेय पयशे आसूंक पुरो पूण जर ताजे लागीं काम ना जाल्यार ताजें जिवीत कठीण कश्टांचें जाता वेळ कसो करचोचो सवाल येता कितले दीस गम्मत करयेत हर एक दिसा गम्मत करूंक जायना देखून काम आमी केल्यार मात्र आमच्या जिविताक अर्थ मेळटा देखून देवाचें उतर कितें आमकां सांगता पवित्र पुस्तकाच्या आदाराचेर आमी दिश्ट घालीत जाल्यार आमी कित्याक वावर करूंक जाय आमी वावर केल्ले वरवीं कितें बरेंपण आमकां आनी हेरांक लाभता देवाचें उतर कितें आमकां सांगता थोड्यो संगती पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उतराचेर आदाराचेर आमी पळयता जाल्यार पयल्यान देवाचें उतर कितें आमकां सांगता आमी वावर केल्ले वरवीं आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक आमी पळोवंक जाय कुटुंबाची जबाबदारी आमकां पळोवंक काम आदार जाता तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत 5व्या वस्परांत 8वी वळ सांब पावल म्हणटा जर कोणी आपल्याच मनशांची चड कर्ण आपल्याच घरच्यांची खबर घेना तर ताणें भावार्थाची शिकवणूक तिरस्कार केल्या पण कितल्या बरोबर म्हणटा सांबोल म्हणटा जर एकलो काम सोर जाता काम करूंक काय करना कुटुंबाच्या संद्यांक तो साखरे करिना बायल्या भुरग्यांची कुटुंबांत आसल्या संद्यांक पोस करिना वावर करिनासतना ताच्याच संवसारांत आसता म्हूण चिंतया सगळो दीस मागणेस करून बसता म्हूण चिंतया सांबोल म्हणटा ताणें भावार्थाची शिकवणूक तिरस्कार केल्या भावार्थाची शिकवण तिरस्कार केल्या म्हणटा देखून आमी सगळो दीस गम्मतच करचें न्हय सगळो दीस मागणेच करचें न्हय मागणें करतना मागणें करचें विशय घेतना विशय घेवचे गम्मत करतना गम्मत करचें पूण काम करतना काम करचें आनी आमी काम केल्ल्या वरवीं कितें जोडलां तातूंत आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी पळोवंक जाय कुटुंबाच्या सांद्याचो दिसपडतो ग्रास भुरग्यांचें शिकप तें वैजकी सेवा आनी कितें करचें सकट गरज आसा पयशांनी मात जाता कोणी कितें सांगून दी पयशे नासतना कांय चलना संवसारांत आनी पयशे आमी गळोवंक जाय पयशे गरज पवित्र पुस्तक पयशे पाड म्हणना बदलाक दुडवाची आशा सर पथकांचें मूळ म्हणटा म्हळ्यार दुडवाची लेखा व्हरती आशा करूंक नजो पूण कितें गरज आसा
आमी आमच्या मागण्या दी म्हणटा आयचो दीस परतो ग्रास आसा आमकां दी तो ग्रास आमी मेळाचे जाल्यार 10 बोटांनी काम करूंक जाय आनी ह्या वेळार मात्र 5 बोटांनी आमकां जेवंक जाता देखून सांत पौल म्हणटा आमच्या कामा वरवीं आमची आनी कुटुंबाची दीस परतो ग्रास जबाबदारी आमी पळोवंक जाय. दुसऱ्यान देवाचें उतर कितें म्हणटा आमी काम केल्ले वरवीं आमचे संसार आमी वचोंक जाय सांबाळूंक जाय. उत्पत्ती पुस्तकान 2 वस्वर 15 वळ देवान आदाम आनी एवेक रचून एदेनाच्या तोटान दवरलो कित्याक ती वसोंक आनी सांबाळूंक टू टील अँड टू टेक केअर म्हणटा देवाचें उतर. म्हळ्यार रानां बरीं आसा तें सांबाळ अशें सोडी नाका. कोणा एकल्याक तोट आसा जाल्यार समजता फुलांचे तोट वा कशेचे तोट आसा जाल्यार अशें सोडल्यार तें गेलें माडया तोट माडा तोट वेळा वेळाक ताका हीट घालूंक जाय पोस करूंक जाय तें जाल्यार मात्र बरें मेळटा. देवाचें उतर म्हणटा आमी वसोंक आनी सांबाळूंक आमी स्टुवर्ड्स म्हणटा देवाचें उतर. आमी हो संसार ही प्रकृती नाश करचे न्हय एक्सप्लॉयट करून डिस्ट्रॉय करचे न्हय बगर आमच्या हातांच्या वावरा वरवीं ही प्रकृती आनिकी सोबोवंक जाय आनी ती वाचोवन सांबाळूंक जाय. देखून आमी काम करचें ही प्रकृती सांबाळूंक. तिसऱ्यान सांत पौल म्हणटा आमी करच्या वावरा वरवीं आमी देवाक मान दिता. कोलोसेकरांक बरयल्या पत्रांत 3 वस्वर 20 आनी 3 वळ सांत पौल म्हणटा तुमी करते ते हर एक काम मनशा बसत न्हय बगार देवा बसत करतात देखून संतोष बरीत काळजांनी करा. कसलेंय काम जावं दी उणो सांबाळूंक सांग बरो चड सांबाळूंक सुरो. आमी थोडे पडे चिंतचे व्हायट कॉलर जॉब मात्र चड मोलाचे ना ते आमच्या भारत देशांत मात्र तसले चिंतप कित्याक म्हळ्यार आमची भारताची समाज जाती प्रकार विंगड केला. देखून उंचल्या वर्गाच्यांनी व्हडलें काम करचें सकयल्या वर्गाच्यांनी सकयलें काम करचें असलें चिंतप. पूण पाश्चात्य गांवांनी असलें चिंतप ना. थंयसर टॉयलेट धुवचो सयत बऱ्या कारार येता सूट घालून येता कित्याक म्हळ्यार त्या कामाक तितलेंच म्हत्व आसा आनी हर एकल्याक आवरली वेजस तो माडा मोल कोणोवन दी कृषेचें काम करून दी वा टॉयलेट घासून दी वा बँकांत काम करून दी हर एकल्याचें काम एकच तो कॉम्पाउंड नितळ करून दी रस्तो नितळ करून दी वा व्हडल्या कंपनींत काम करून दी कांय फरक ना कित्याक रस्तो नितळ जायनासतना समाज नितळ वराना. देखून हर एकल्याच्या कामाक ताचेंच गण आसा ताचेंच म्हत्व आसा. देखून पळयात इस्रायल कामाक गेल्ले थंयसर तांकां लांकांनी सांबाळ दितात जावं पुरो केअरटेकर विजा कित्याक ते पुराय युरोपांतल्यान आयिल्ले. दुसरें महाझूज जाल्या उपरांत हिटलरान जुदेवांक लागाड काडले ते जुदेव युरोपांत आसले सगळे इस्रायलाक आयले तांच्या मायगांवांक. देखून ती आनिकी प्रिंसिपल वापरता. देखून आमचो जायतो लोक इस्रायलांत काम करता सादें काम करता पूण सांबाळ तांकां बरो दितात कित्याक म्हळ्यार ते कामाचें गण म्हत्व ते बरें आसा. देखून आमी केदालें काम हें उण्या मोलाचें म्हण चिंतूंकूच नजो कोण कसलेंय काम करून दी त्या कामाक ताजीच म्हणली डिग्निटी आसा गण आसा आनी ताच्या कामा मुखांतर तो देवाक मान दिता. देखून सांत पौल तेंच म्हणटा तुमी करचें काम तें मनशा पसत न्हय बगार देवा पसत आमी करता. आनी चवथ्यान देवाचें उतर कितें म्हणटा मोन्याचो ग्रंथान म्हणटा आमी आलसाय पयस करूंक जाय. आमचो व्हडलो दुस्मान आलसाय. देखून इंग्लिशान म्हणटा एम्प्टी मायंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. सगळो दीस आमचें मन मत खाली उरली जाल्यार आमकां पुरा नाका जाल्ली चिंतना येतात वायट वाटेक वतात. देखून आलसाय पयस करूंक मोन्याचो पुस्तक 10 वस्वरच्या 4 वळ तो म्हणटा आळशी हात दुबलिकाय हाडटा पूण परिश्रमी हात ग्रेस्तकाय हाडता. देखून कठीण कश्ट काम करता ताका देव बेसांव घालता तो जिवितांत वयर येता. पूण कोण आळसायेन बुडता तो आसलें नाश करता. देखून आमी कन्नडान सांगलें उतर अपूर्बायचें कूत तिंदरे कुडिके होन्नू साला तो मी ल्हान आसतना इस्कॉलांत आयकलें उतर. बसोन जेवल्यार सगळ्या मडक्यांत भांगार आसल्यार ते पावचें ना कित्याक तें घडयेन खाली जाता. देखून आमी परिश्रम करून काम करूंक जाय. आनी चवथ्यान कितें म्हणटा सांत पेद्रो आपल्या पत्रांत म्हणटा पयल्या पत्रांत आमी काम करचें आमची देणी हेरां सांगात वांटून घेवंक. म्हाका एक बरें देणें आसा पेंटिंगाचें जावं पुरो कलाकृत वा जानवायचे वा इंजिनियरिंगाचे देणे हे सगळे देणे म्हाका दिल्यात. ह्या देण्या वरवीं हांव काम करता. एकल्याक बरें घर बांदूंक जाता एकल्याक बँकींग सर्वीस दिवंक जाता आनी एकल्याक तोटाचें काम करूंक जाता. हे सगळ्या विविध देण्या वरवीं संवसार सोबीत उरता. देखून आज पळया की समाजांत असमतोलन जाला. कित्याक जाला इंजिनियर कंप्युटर काम करचे कितलेंय आसात
माडाक नाल्ल काडचो कोणीय मेळना. देखून पळया की नाल्ल काडच्याक 100 रुपये मेळटात, पूण कंपनीन काम करच्या कंप्युटर काम करच्याक 10,000 मेळनात. तसली एक परिस्थिती. तरी पटी पेपरान एडवर्टायजमेंट येता, मार्ल काडूंक जण जाय, 30,000 सांबाळ, रावोंक जेवण सगळें फ्री. पूण बँकांत काम करूंक वा कंपनींत काम करूंक 10,000 सांबाळ, 12,000 सांबाळ आनी 8 घंटे काम. हे सकाळी 2-3 घंट्यांनी सगळें काम करून फाटीं वतात. कित्याक असामात ओलांड जाला. देखून सांगपात्र कितें म्हणटा, देवाचे विविध देण्याचे आडालतेदार तुम्ही जाल्ले वरवीं हर एकलो आपणाक मेळना ते देणे पेल्याच्या बरेपणाक उपाय करून दी. म्हळ्यार आमकां दिले देणी आमी पेल्याच्या उपकाराक वापरूंक जाय, पेल्याच्या बरेपणाक, पेल्याचे जिवी संतोष भरीत करूंक. आनी अकरेक 5व्यान आमी कित्याक काम करूंक जाय. आमी काम केल्ले वरवीं आमकां तृप्ती मेळटा, आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. सांग पावलो उपदेशक ग्रंथ 3रो वस्वर 13वी वळ कितें म्हणटा, बो अपुर्बाचें उतर. मनशान खावचे पियोवचे आनी आपल्या वावराचो फळ बघून संतोष भरीत आसचें तें देवाचें देणें. देखून आमी कोणी घट्ट जेविचे ते पाड न्हय. देव तेंच आशेता. देवाचे तर तेंच म्हणटा आमी बरें करून जेवंक जाय, बरें करून खावंक जाय, पियोवंक जाय आनी कितें वावर केला त्या वावराचो फळ आमी संतोशान भोगूंक जाय. बरें करून जेवंक जाय, बरें करून जियोंक जाय आनी तें जावन आसा तृप्ती. हांवें काम केल्लें फळ हांवें भोगिनातल्यार आनी कोणें भोगचें. देखून पयलें हांवें भोगूंक जाय आनी सडीत कितें उरलां तें आनी एकल्या सांगात वांटून घेवंक जाय. दान धर्म करच्या मुखांतर की वा आनी खंयच्या मुखांतर. म्हज्या की उणें फॉर्च्युनेट कितें आसात, लेस फॉर्च्युनेट, तांच्या सांगात वांटून घेवंक जाय. आनी ह्या वेळार मात्र हांवें केल्ल्या वावराचो तृप्ती वा सॅटिस्फॅक्शन म्हाका मेळटा. देखून मुगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां वावर करचें भाग फावो केला. दिंबी घालया. ह्या वेळार विशेश जावन मागया सक्कड वावर करच्या कामेल्या खातीर, कामागारां खातीर, कश्टांचें काम करता. आज कामेल्यांचो दीस. अशें जावन हार्ड लेबर करच्या, रस्त्याचें काम, बिल्डिंगाचें काम आनी दुसऱ्या मायन्सान काम करतात, क्वारीजान काम करतात, वाहनांनी काम करतात, मस्त कश्टांचें काम करता जायतो लोक. आज कामेल्यांचो दीस आमी आचरण करता आसतना तांचे खातीर विशेश जावन मागया. सांजुजे कामेल्यांचो पात्रोन ताणें काम करून कुटां बसलें. देवान ताका विंचून काडलें म्हणून देवान ताका बसले कडेन सक्कड दिवंक ना. बगार काम करून कुटां सांबाळली जाय म्हूण देवान ताका वेंचलें. आपल्या हाताच्या वावरान एक सुतारी जावन कुटांची जबाबदारी ताणें पाडली. तो आळशी जावन बसोंक ना. जेजू की शिकयलें तें काम. आमकां कसलें काम आसा त्या कामा पासून देवा गर्गां दिवया, ओडवीक पावया, बऱ्या तरान काम करूंक आमी सम्याचो आदार मागया. विशेश जावन सर्गेंच्या मोगाळा बापा सर्व वावराड्यांक तुज्या पांयातले आमी समर्पिता. तांच्या वावरांत तांकां तृप्ती दी, तांच्या वावरांत तांकां बरो प्रतिफळ दी. दिसपरतो ग्रास तांकां फावो कर. तांचो वावर करूंक तांकां बरी भलायकी दी. तांचे वावर करतना सर वायटां विघ्नांतले तांकां निवार, सर अपायांतले तांकां निवार, सर कश्टांतले तांकां निवार. तांच्या कुटुंबा वरवीं कुटुंबाची जबाबदारी पाळूंक पुरो तांचे दिसपरतो ग्रास जोडूंक, जेवण जेवंक वा भुरग्यांच्या शिकपाक कितें गरज आसा वा पिडेस्तांची भलायकी दिवचे भशेन वखदाक कितें गरज आसा हें सगळें तांकां तांच्या वावरा मुखांतर तांच्या कुटुंबाची जबाबदारी गरजो सांबाळूंक तांकां फावो कर. जायतो लोक काम नासतना कश्टून आसा. आमच्या देशांत निरुद्योगपण सोडूनच आसा. मस्त लोक काम नासतना कश्टात. हे सगळ्या निरुद्योगपणांत कश्टून आसच्या वावराड्यां खातीर मागया. तांकां सगळ्यांक बरें वावर मेळचें पासून मागया. तांच्या कामा वरवीं तांचें जिवीत अर्थभरीत करूंक आनी तांचें कुटुंब तांचें जिवीत बांदून हाडूंक तुमी तांकां फावो करून दी. विशेश जावन परगांवांत वावर करच्या वावराड्या पासून जावं पुरो गल्फांनी जावं पुरो इस्रायलांत वावर करना आसात. झुजाचें वातावरण आसा, मस्त अपाय आसा. जायते लोक फाटल्या दिसांनी इस्रायलाक बिल्डिंगाचें काम, कन्स्ट्रक्शन कामां गेल्यात, कृशेचें काम करूंक गेल्यात. एका तराचें भें आसा पूण कुटुंबाची जबाबदारी चिंतून ते गेल्यात. ह्या सगळ्या तांकां वावराड्यांक तुमी राखून व्हरून दी, सांबाळून व्हरून दी. तांचें एक बरें तरान जिवीत बांदून हाडूंक तांकां तुमी आदार दिवन दी. वाहनांनी वावर करचे सर्व वाहन चालकां खातीर मागया. तांकां अवघडांतले तुमी राखून दी. जावं पुरो रिक्षांनी, बसांनी, टॅक्सी ड्रायव्हर जावन वावर करतात, लॉरयांनी वावर करतात, ट्रकांनी वावर करतात. सगळ्यांक सम्याच्या पांयातली पेटोवन दिवया. तुमी तांकां सर्व अवघडांतले निवारून दी. शबिदायान तांचो वावर करूंक तुमी तांकां आदार दिवन दी. सर्व वावराड्यांक सम्याच्या पांयातली पेटोवन सम्यान शिकयल्या मागणे सांगाता म्हणया
आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकार येव, तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निबार. आमकां सर्वांचेर आनी सर्व कामेल्यांचेर वावरेड्यांचेर सम्याचे दराल आशिर्वाद पडोवन दी म्हूण मागया. येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत गावया. येत्या सक्रामेंता सस्तानमा करूया, पूर्वील्या त्या रूपबोधला नव्यो रीती आगार्या salvo bavartace bordivia zase Papa Pesces Buddha Olasani stutisa Podmi mahima sestam ekastalian hersita tuka samasami navarta. आमेन. प्रार्थूया. हे देवा जेजू क्रिस्ता, ह्या विचित्र सक्रामेंताकात तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरो कर्जां आमची तुजे थंय उबारू. तुका हसू तुका वर्णून गायता एकाच ताळया. वंदन तुका सुमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रस्तारा. हे कृपे सागोरा वंदन तुका सुमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रस्तारा. हे कृपे सागोरा. तरगामीस दिता पंपय सायबिनेच्या मानाक जेसिका पिंटो. तेच बरे देवान आमकां केल्ल्या उपकारा खातीर आमी अर्गां दिवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे असो. क्रिस्तदेय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत जुजे वावराडी हाचे स्मरण आचरण करता. सांगात आसा आमी मे डे म्हणटा कामेल्यांचो दीस आचरण करता. जशें साव जुजेन काम करून एका सुताऱ्याचें काम करून आपणाचे कुटुंब सांबाळलें, कुटुंबाच्या सांद्याची जतन ताणें घेतली, तस बरी आमकां देवान कितें काम दिलां
हे काम आमी प्रामाणीकपणी विश्वासीपणे करूंक आनी आमचे कुटुंब सांबाळूंक आज विशेष जावन आमकां आपोवणें आसा. कुटुंबाचें म्हत्व घन आमी उखलून दवरूंक जाय आनी आमी प्रामाणीकपणे वावर करूंक जाय म्हणून आमकां पवित्र सभा आपोवणें दिता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता आसतना सर्व वावराड्यां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर विशेष जावन कश्टांचे वावर करन आसा जावं पुरो गांवांत वा परगांवांत कश्टांचें काम ते करन कुटुंबाची जबाबदारी ते पाळटात. एक बरें फुडार बांदून हाडूंक प्रयत्न करतात. सगळ्यांचेर सुम्याचे विशेष आशिर्वाद पडोवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. हो त्या रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. संगात आमी मागया. हांव बाकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत घेवन संकवार म्हणीत सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं येणारी प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्त काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. प्रार्थया. सर्वेस्परा सर्वसंचार असणारा आणि दुनिया मनशान काम करचे म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हाताच्या वावरान पवित्र कुटाम बसलेल्या भगवंतेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय ते काम करूंक सकत दी आनी तूं बसयताय ते इनाम जोडूंक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलोन कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, चडशे गुण अपराध चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. उतरांत जावं करणेन जावं जे कितें तुमी करतात तें सकट सोमिया जेजूचे नांवी करा. ताजे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. तुमी करतात तें एक काम मनशा पसत न्हय, बगा देवा पसत करतात देखून संतोश भरीत काळजान तें करा. सोमियाचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमी जोडतेल्यात. इतलें स्वस्थ जाणा जाया. क्रिस्त तुमचो धनी, तुमी ताचे सेवक. देवाचें उतार हें. देवाचें वडकर. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. पर्वत दोंगर उत्पन्न जावचे आदीं, पृथ्वी संवसार तुवें रचचे आदीं, ससनातांव ससना पर्यंत तूंच आमचो देव. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. मनशानो धुळीक पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशाक तूं परत मातयेक पाटी धाडताय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका.
तेदवां आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. पाटी परतून पळे सर्वेस्परा, केदोळ पर्यान रागार रावताय. तुज्या साकराचे तुका सुसोरे दिसो. श्लोक. आमच्या हातान सवाव सफळ कर. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां ददोशी कर. अशें आमच्या जिणेच्या अरेका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक. दाखय तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां. पळोवन दी तांची भुरगीं तुजी करी महिमा. श्लोक. सवाव सफळ कर. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दिसान दिसांचो हारभार घेतल्या देवाक साव महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तोच. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवल जेजू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो. थंय तांच्या सिनेगॉगान ताणें दिल्लें शिकोवन आयकून विस्बीत जाल्ले लोक म्हणटले, खंय तावन आका ही जनवाय आनी आश्चर्य करची पदवी. ओ सुतारोचो पूत न्ही, मरी म्हणटा ती ताची आवय न्ही, आनी जाकोब, जुजे, सिमोन आनी जूद हाचे भाव न्ही. हाचे भयण्यो सकट आमचे मदें आसात न्ही. तर हाका हे सकट खंयचे आयले अशें तांकां तांणी नाकारलो. देखून जेजून ताका सांगले, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सम्मान सुखाना. आपले माय गांवांत आनी काश कुटुंबांत ताका तो मेलाना. आनी तांकां बावत नातलो. देखून तांचे मदें ताणें चड आश्चर्यां केलीं नात. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज जुजे खामेली हाचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना जुजेच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत जुजे एक मोनो व्यक्ती म्हणले बरें दिसून येता. ताणें उलयले कांयच उतर पवित्र पुस्तकांत ना, पूण ताजे विशयांत पवित्र पुस्तक एका शब्दान सगळें ताजें जिवीत आमचे मुखार दवरता. मातेवाचो वांजेल पयलो अवस्वर 19वी वळ देवाचें उतर म्हणटा, जुजे एक नित्यवंत मनीस म्हणून ताका वलयता, उल्लेख करता. कित्याक तो नित्यवंत मनीस? ताचें नित्यवंतपण खंयच्यान दिसून येता. 3 संगती आमी ह्या वेळार नियाळ करूंक जाय. पयल्यान जुजेचें नित्यवंतपण दिसून येता ताच्या मौनपणांत. दोलोस हांवें सांगलें, जुजेन उलयले एकच एक उतर पवित्र पुस्तकांत आयकोंक आमकां मेळना. पवित्र पुस्तक जुजे विशयांत जायते चरित्राय आमच्या मुखार दवरिना. तो कोण म्हणले विशयांत जेजूच्या वंशावळींत आमी वाचतना तो जाकोबाचो पूत आनी मरियेचो पती म्हणून उल्लेख करता. वृत्तेन तो एक सुतारी. आयच्या सुवार्तेंत आमकां तें स्पश्ट जालें. जेजू आपले मिसांव करनासतना परगट जिविता वेळार तो दुसऱ्या गांवांनी जायतीं आजापां करना आखरेक आपल्याच माय गांवांक तो पाटी येता. आनी ह्या वेळार लोक ताका पातयेवंक मुखार सरना. तो म्हणटा, तो लोक म्हणूंक सुरू करता, हो कोण? हो आमचे समोर व्हड जाल्लो न्ही गी. असो बापय जुजे, आमकां ताची बरी वळख आसा. तो सुतारेचो काम करतलो, आमच्या घरा कितलें काम केलां, आनी ह्या सुताराच्या पुतान कितें बरें करयेत अशें जेजूच्या विशयान तारीफ करता. पूण ह्या वेळार जेजूचो बसको बापय जुजे एक सुतारी म्हणलें ते विशय पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता. आनी नजर येतांत तो आपल्या कुटुंबा सोवे, मरये सोवे आनी जेजू सोवे तो चियेल्लो. देखून सांजेचें मौन पळोवन कसल्या संगतींत आडापून आसलें.
पयल्यान सांजेचें मौन पोवन आठ आपूण आसलें फट मारनासतना रावच्यान वा अर्दी सतां परगट करनासतना वा फट खबर परगट करनासतना रावच्यान जुजेक मोरये विशांत खबर मेळटा की मोरे माय लग्ना फुडेंच ती गर्भेस जाल्या आनी ह्या वेळार जुदेवाचो कायदो कितें सांगता तिका मालगड्यांक खबर दिवंक जाय आनी परगट सुवातेक हाडून तिका फातरावन जीव अशी मारूंक जाय ती जावन आसली जुदेव समाजांतली एक रीत पूण जुदेक बडव्या मुखांतर संदेश मेळटा की मोरी माय पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाल्या देखून सांजुजे आमचो रान मेटा काडिना वा अर्दें सत मात्र सांगिना वा मोरयेक नालिसाय हाडूंक पळयना आयचो संवसार पळया की ह्या देशांनी राजकीय चुनावाचे बारी ताप सोडून आसा आनी जायती खबर पाशार जाता आनी कितल्यो अर्द्यो सत फट खबरो एकामेका राजकीय मुखेल्यांचे नांव पाड करचे आनी ह्या मुखांतर जिखोवंक प्रयत्न करचे फेक न्यूज ते कोटले इंडस्ट्री जावंक पावल्या तुमी युट्यूबार आनी विडियोज पळयतात ध्रुव राती म्हणलो एकलो कशे फेक खबर वॉट्सॅपांनी कितले पाशार जाता आनी आडाल ते सगळो सरकारच ताका आधार दिता म्हणलें आमी फाटल्या दिसांनी पळयना आसतलें देखून आयचो संवसार फेक न्यूज पाशार करचो संवसार आनी हे जाल्यार एका संवसारांत आनी एकल्या मनशा विशयान नांव पाड करचें जावं पुरो धार्मीक मुखेली जावं पुरो राजकीय मुखेली जावं पुरो सामाजीक मुखेली कोणी तो एक मुखेली जावं दी तांचे विशयांत इल्लेशें म्हणल्यार व्हडल्यान तें वॉट्सॅपार फॉरवर्ड करचें शेअर करचो असलो संवसार एका तराची संतोश भोगचो संवसार हो आनी हे जाल्यार एका संवसारांत सांजुजे मौनपणी आमकां शिकयता की केदला तुका कळीत ना संपूर्ण रितीन तेदला आनी एकल्याची मर्याद काडिनाका आनी एकल्याक ते मेसेज फॉरवर्ड कर आनी एकल्याची मर्याद काडिनाका फकत मौन सांबाळ कित्याक जर आनी एकल्याक बरें करूंक जायना जाल्यार वायट मिनी करिनाकाय देखून सांजेचें मौन पोवन तांतून आटापून आसतलें दुसऱ्यान सांजेचें मौन पोवन मोगाचें मौन न्हय भियाचें बकार मोगाचें कितें समजना कितें करचें म्हूण ताका कळीत नासल्या वेळार तो धांवोन वचना बकार धैर्यान मरयेक आदार दिता जावं पुरो बेतलेहमाक वेतना जावं पुरो इजिप्ताक पलायन करतना हे सगळ्यांनी मस्त कश्टांचें जिवीत पूण तो भियेल्लो मनीस न्हय लिपोवन रावल्लो मनीस न्हय मुखार धैर्यान जबाबदारी घेता मौनपणी कुटुंबाची जतन तो खाण घेता तिसऱ्यान ताजें मौनपण देवाचेर हुंदून रावचें म्हणप मौनपण जिवितांत जायते कश्टांची परिस्थिती ताका आयिल्ली आनी ह्या वेळार तो कोणा कडेन वचून सांगून कुटुंबाची मर्याद काडिना बकार देवाचेर आपलो भार घालता ताका समजनातल्या वेळार देवा लागीं तो मागता देखूनच ताका गब्रियल बडवो सपनांत येवन कितें करी जाय म्हूण ताका सांगता बेतलेहमान जाल्यार थंयसर परत्यान संदिग्ध परिस्थिती आयिल्ल्या वेळार परत्यान ताका गब्रियल देवदूत दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा कितें करूंक जाय इजिप्तांत वस्ती करतना परत्यान ताका गब्रियल देवदूत दिश्टीक पडटा आनी पाटे गांवांक वचोंक म्हणटा म्हळ्यार सगळो हार भार ताणें देवाचेर घाल्लो सडी तो उलोवंक ना म्हाका देवाचेर विश्वासून रावलो देवाचेर पातयेवन रावलो आनी देवान ताका वाट दाखयली जायते फावटी आमी मस्त उलोवन समस्या आपणाचेर घेवचे आसा देखून आमी उडा सोरूंक जाय जिवितांत समस्ये कश्ट आयलेल्या वेळार आमचो भार देवाचेर घालूंक जाय जावं करून आमचे मागणे जायते फावटी मौनपणी करूंक जाय सांजुजे बरें आनी ह्या वेळार देव आमकां आमच्या जिवितांत आमकां आदार दिता सा सिप्रियन म्हणलो भगवंत म्हणटा आमचे मागणे जायते फावटी आमी उतरांनीच म्हणचें पूण मौनपणे मागण्याक मस्त अर्थ आसा सा सिप्रियन म्हणटा केदला आमी उतरांनी मागता त्या बद्दल आमी देवा लागीं उलयता पूण केदला आमी देवा मुखार मौन रावता तेदला देव आमचे लागीं उलयता देवाचो ताळो आयकोंक आमचें काळीज देवा मुखार उक्तें दवरता देखून सांजुजे बरी मौनपणी मागोवंक शिकोवंक जाय दुसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो सांजुजे जिवितांत पळोवंक म्हणचो अर्थ शेगून सांजुजे एक विधेयपणांत जियेल्लो व्यक्ती हर एका देवाच्या उतराक ताणें विधेयपणी खाल जालो देवदूच्या उतराक ताणें कान दिले मरयेचो गर्भी संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जालो म्हणटना ताका ताणें सय घाली इजिप्ताक पलायन कर म्हणटना तो पाटी सवाल करनासतना मुखार गेलो थंय ताणें पाटी ये म्हणटना तक्षण तो पाटी आयलो हर एका संदर्भांनी सांजुजे तें पळोवंक मेळचें तें विधेयपण तें ओबिडियन्स
आमकां खंडी जावन एक आदर्श देख. ताणें दुबाव उसारलेलो ना, तर्क केल्लें ना, म्हाका जायना म्हूण ताणें सांगूंक ना. जिवितांत कितले कश्टांचे मिसाव मेळ्ळ्या री, ह्या सगळ्या कश्टा वेळार तो देवाक विधेय रावलो, देवाक विश्वासी रावलो. आमी विशेश जावन आमच्या जिवितांत, विशेश जावन भुरग्यांनी, युवजनांनी, वडिलांक असलें सांजेचें विधेयपण दाखोवंक आनी जिवितांत देवाची खुशी करूंक आमी शिकोवंक जाय. आनी तिसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो, सांजेच्या जिवितांत पळोवंक मेळचें लक्षण तो कठीण परिश्रम करचो एक काम येयली. आपल्या हाताच्या वावरान कुटाम ताणें सांबाळलें. सांव पावलो तेसलोनिका बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 3रो अवस्वर 10 12 वळ वापरपाची उतरां, स्पश्ट उतरां सांव पावलो म्हणटा, तुमचे मदें कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. कितलें स्पश्ट उतरां पळया गी. तुमचे मदें कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोवन खावनची येतात आनी हेरांच्या गजलींत घुसतात शिवाय हे कितेंच करिनात म्हूण हांवें आयकलां. सांव पावलो तेसलोनिका पळय सभेक बरोवन कडक उतरांनी तांकां जागवणी दिता. कित्याक तेंचेर एक चिंता पायिल्लें, जेजूचें दुसरें येणें बेगीनच जातलें. देखून लोकांनी विचारलें, जेजू बेगीन येता जाल्यार आमी काम करचें गाल्याक, कुटाम सांबाळचें गाल्याक. जेजू येता न्ही, आमकां सगळ्यांक आपोवन व्हरता न्ही, घट्ट जेवण खावन कामात करया, सगळे मुख जाता. असले एक चिंता आप तेसलोनिका पळय सभे मदें आयले. देखून सांव पावलो म्हणटा, ना, जेजू परत येता म्हणलें तुमकां काम करिनासतना रावोंक एक्सेप्शन न्हय, भगार हर एकल्यांनी तांचें काम करूंक जाय. देखून सांव पावलो म्हणटा, देखून माणकुलें काम करून ताणें आपली फड जोडी जाय म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव तुमकां भूत सांगता म्हणटा सांव पावलो. देखून कामाचें म्हत्व कितलें म्हणून देवाचें उतरच आमकां सांगता. सांजुजे एक सादो काम येयली, आपल्या कुटुंबाच्या आपल्या वावरा मुखांत्र कुटुंबाचो आदार तो जालो आनी हेरांची सेवा ताणें केली आनी जेजू की कामाचें म्हत्व ताणें शिकयलें. देखून तो एक प्रामाणीक काम येयली. देखून सांजुजे बरी आमी आमच्या वावरा मुखांत्र देवाक वाखाणया आनी आमच्या कुटुंबाक आदार जावया. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सांजुजे खामेल्याचें फेस्त आचरण करता आसतना आमी सांजुच्या जिवितांतली लिसांवां शिकोवया. पयल्यान ताचे बरी मावून रावोंक, खंयच्या पुरा संदर्भांनी फट खबर पयस करचे एक मेसेज येताना वॉट्सॅपान विशेश वा आनी एकल्या लागीं खबर करतना मावून रावया. कित्याक आमच्या उतरा वरवीं आनी एकल्याचें जिवीत बरें करूंक जाय हें वायट. दुसऱ्यान आमी मावून रावंक जाय, देवाच्या कुशी खालती मान घालता आसतना आमी मावून रावंक जाय, आमच्या जिवितांत सवालां येता आसतना आनी आमकां देवाची खुशी सोदूंक. दुसऱ्यान सांजे बरी ओबिडियन्स वा विधेयपणाचें जिवीत जियोंक आनी तिसऱ्यान सांजे बरी काम करचें, परिश्रम करून काम करचें व्यक्ती जावंक आनी आमकां आमची जबाबदारी, आमची देणी देवाक महिमा दिवंक आनी पेल्याची सेवा करूंक आमकां आदार जावंक. तर ती कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन. वावरम हाताचो हाडून आयल्या तुझे समो स्वीकार कानिको मोगान तुका दिवच्यो फळा दिकर बापा वावरांचो. तुवें दिल्ली सर्देनी आमची सगळी इजिनी बापा मोगान स्वीकार कर. उड्या वायना सवे हे आमचे एजिने बदल सगळे चिनीत आमचे. तुवें दिल्ली सर्देनी आमची सगळी चिनी बापा मोगान स्वीकार कर. उड्या वायना सवे गे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचे हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान
आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेकच्या पवित्र सभेच्या आदावात सर्वेस होत मानून की सर्वेस्परा तू अंबरमीत काकोळ तिची झर बघेवन जुजेची परब संभ्रमून आमच्या कष्ट वावराचो फळ हो गोवा उंडो आणि ताका वायन आमी तुका भेटयता जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळे आमचे वावराचे जिवीत आमच्या भाव भयणी पसत ओपलेले मोगाचे समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र खाळसाण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्याही सोबे आसो आमची काळसा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया यश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व दय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो भगवो जुजे कामेलीच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करताव तुका वाकणताव तुजी कीर्ती परगडताव ह्या नित्यवंत मनशाक तुवें अंकवार देव मायसो पोती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या सुपुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका वेंचलोय जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी देता ताका जय जय ओस सर्गी तुका जय ओस सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच बरे जवान जदस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरावतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावर तसो गुट परगटोया जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्याने येतलो जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता
आनी हो जिवीत सवंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तरले तुजे पयस सभे सुखदास्क आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पिटर पौल आमच्या गोली बापा आनी सगळे एजकी वर्गा बाराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलीत मुखामोल फोलोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचेर दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे मये संगाती बगेवन धर्मदूत आनी सहखाली तुका मनवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सर्गाच्या ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून सम्यान शिकयलेले प्रार्थन आमी संगता म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकार येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवळ. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नदरेक दिल्याक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. जोडची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोण लाभलेली आमी सुभागी. तुझे भितर म्हाका भाग फावना पूण ज्या उदरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया तुका अतिरिक्ता तुझ्या येण्याक दादू जाता. सोमिया म्हज्या तुये काळजांत म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता. तुज्याची तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राखल्या. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राखल्या. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एक मात्र आदार तुये सोम्या. सोम्या तुका अतिरिक्ता
तुझ्या येण्या दादो साता सोमिया मुझा तुये काळजान मुझा जी सांगात सोहाम आशेना जावं उतरान जावं करणे जे कितें तुमी करतात ते सुम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक अर्गां दियात. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताच्या गटायेन भगवंत जुजेच्या पावलांनी चलोवन आमी हे आमचे बराबर समेस्त वावराडी हात कामाचे महत्व वळखून आमच्या भाव भयणींच्या सेवे खातीर वावरूं अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत भगवंत जुजे बराबर तुजे वेंगेंत सासणेक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. बसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये मोरे पंपल रोसारे माये तुझी मजल मातेल्या तुझी मजल मातेल्या तुझी मजल मातेल्या आमापासून विनंती कर. Pompei Rozar Saibinic Noven, उपकार मागची मागणी पातकाच्या कथाविने सलमल्यां वारी आणि पवित्र सरचे राणी बाबार्दस कथ जावन गोटेपण जैतेपण जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका अनुभवर्ती आसल्या पोंपईच्या पुर्विल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाठ बांदूंक तुवें शिविल्या. बोंब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयल्या जाग्यात हांव तूं आज देव कृपेचे आवय परी सर्गेंची काकुळचें भांडारा संवसारार चाराय कुशींनी उदार मनान वाणटाय. तुवें देवडे काकुळतेन राजवट चलोवच्या त्या पाटात हांव मुजेरी ह्या वारी मरये तुजे काकुळचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे देवड करचें नासच्या आमची काकूट कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळची माय म्हूण तुवें दाखयलेले पळय म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजे सैबीन आनी पवित्र सरची राणी म्हूण उलो मारतां आनी पासारतां. नमान राणीये काकुळचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार हुस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुळचे दोळे आमचे वयर परती आनी हांव परदेशा उपरांत तुजे खुशीचे सदैवी फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी हांव वारी मरये भगवंती देवाचे माये आमा पासो तूं विनाती कर. अर्गां उलय ह्या पवरी आसात बरें काम फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात दोगां जाणां. पयन बऱ्या थरान जाल्ल्याक अर्गां दितात एकलो व्यक्ती. परिक्षेंत पास जाल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती. बरी भलायकी फावो केल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती. कामांत राखून वेल्ल्याक बरेंपण जाल्ल्याक अर्गां दितात दोगां जाणां. परगांवाक वचूंक विजा फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकलो व्यक्ती. मागले उपकार फावो केल्ल्याक अर्गां दितात चौगां जाणां. मरी मरी फात देवान आमकां केल्ल्या चर उपकारांक काळजांत हांव आतां मावणपणी आमी अर्गां दिवया.
अर्गां दिवचे मागणे पोंपेच्या फालक्यांत रोसारीची राणी म्हणून उलो करतना खुशी पावचे येचेसूचे पाप कतनातिल्ले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोव चड उपकार बाबडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येता म्हजो वर्तो मोग करची करी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयले तुजे थंय हांव येता म्हजे कंतींत तुवें म्हाका सण्ण घालूंक ना म्हज्या कश्टांत तुवें म्हाका बसयलां म्हज्या कांतान तुवें म्हाका समाधान मेळाशें केलां कस्तांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपेच्या तुज्या सिंहासनांत काकूळ तुजे एके दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केलां बाबडतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना राबुल्ली आसाय तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सरशीं दावून येती हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी पडव्यांनी संवसारांत आनी सरकाराच्यान आशे बसिल्ले पोंपे माये तुका अर्गां जावं आमेन. आयच्या दिसाची ते सवां ह्या पोरी आसात दयकरन बसात. पिडा गूण जावं दी म्हणून 12 जाणां मागतात. बरी भलायकी फौज जावं दी म्हणून 8 जाणां मागतात. बरी सैरीक फौज जावं दी म्हणून 2 जाणां मागतात. भुरग्यांचें देणें फौज जावं दी म्हणून 2 जाणां मागतात. बरें काम फौज जावं दी म्हणून 3 जाणां मागतात. कुटुंबांत कामा कडेन समाधान रास जावं दी म्हणून 3 जाणां मागतात. शिकोवंक बरी मोत फौज जावं दी म्हणून 2 जाणां मागतात. परिक्षेंत पास जावं दी म्हणून 2 जाणां मागतात. बरो फुडार फौज जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता. काम केल्लो सांबाळ फौज जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता. पासपोर्ट बेगीनच हाताक मेळोवन दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता. कामांत तृप्ती मेळोवन दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता. बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवन दी म्हणून 2 जाणां मागतात. जाग्याचे समस्ये बेगीनच परिहार जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती मागता. लागींच ट्रान्सफर मेळोवन दी म्हणून एकलो व्यक्ती. अनवरांतलें अवघडांतलें आपायांतलें पिडेशिडेंतलें राखून दी म्हणून 2 जाणां मागतात. कोर्तीच्या केचींत चीक मेळोवन दी म्हणून 3 जाणां मागतात. आमच्यो गरजो आमची ते समा मरी फात देवा मुखार आमी दवरया. म्हयन्याचो पयलो बुधवार ह्या दिसा प्रत्येक थरान आमी भुरग्यां पासत मागता. आमच्या कुटुंबांत आसच्या ल्हानां पासत भुरग्यां पासत आमी मागया. युवजनां पासत आमी मागया. तांच्या अभ्यासा पासत तांच्या कामा पासत वावुरा पासत आमी मागया. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. कुटुंबांत आसच्या प्रायस्तां पासत वडिलां पासत मलगड्यां पासत आमी मागया. सर्व वावुराड्यां पासत आमी मागया. दिमी गल्या उगडास कर ये भोव दयाळे हांव वारी मोरये तुज्या आश्रयाक दावल्लो तुजो आदार मागल्लो तुजी मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदेंच कोणें आयकूंक ना. हे बातेन डेर घेवन तुजे सरशीं दावून येता. हांव परशे हांव वारी म्हजे माये तुजे सरशीं येता. पालकी आनी कधीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मोरये तुजे लागीं पातयेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाका नवें धैर्य मेळटा. कसली कृपा सोडूंक खुशी भरतल्यांनी तुज्या कोंता बरी फात सोडयेत म्हणून तुवें सांदूंकाक बसयलां. देखून तुवें दिल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हणून तुजे लागीं परता. पोंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक देर दिवचे पासत तुवें जायती आजापां चलयल्यान. तर तूं आमची दुखां पुसूंक आनी आमचे कस हळू करूंक खुशी भरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावार्थान तुका म्हजी आवय म्हणून उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां. पवित्र सरेचे माये गळाई करिनाका. पगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून
म्हाका बचाव कर आमेन. भगवंती हांव वारी हांवें तुका वर्णिशें कर. म्हज्या दुस्मनाचेर म्हाका बोल दी. भोव पवित्र जारीचे राणी आमा पासो तूं विनाती कर. आनी क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमकां फावो. प्रार्थुया. हे देवा तुज्या एकल्या सुतान आपले जिणे मनांनी जिवनपणा वरवीं ससनाच्या बचावेचे इनाम आमकां सोन दवरलां. भगवंत वारमरीचे भोव पवित्र जारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू वाटावेलो स्वामी फाटलाव करीसो आनी तांतू बसयले आमी चडशें कर म्हणून आमी तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणे. सोम्याचे नावे आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसूं. प्रार्थुया. जेजू सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तूं मनीस जालोय. भावार्थान तुजे सरशी आयल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरन तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या आवयची पंपाय रोजार मायेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देवून दी आनी सर्व पिडेशिड्यांतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभून दी. अशें तुजें तें गुंड भावार्थान जियोंक आमकां फोव कर म्हूण मागता हांव, जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समय जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसो तुमकां राखो. तुमचे भितर तो आसो तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो आसो तुमकां वाड दको. तुमच्या फाटल्यान तो आसो तुमची जतन करो. तुमचे वयर आसो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. आनी सर पदवीदार देव आसो बाप आसो आनी पुत आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सोवे आसो आमेन. आमेन. आज आमच्या संगात आसा मानदीक बाप जॉस्वेन सेमिनरीचे प्राध्यापक जावन ते वावर करनासत. फादर तुमी आज हांगासर येवन मीस भेटयलां, आमचे बसोत मागलां आनी बरो अर्थभरीत नियाळ दिवन आमा सोमेस्तांक उत्तेजन केलां आनी आमी सोमेस्तां तुमकां रोणी रावता. तुमच्या मिसावाक बरें मागता. आतां कुमगाराक आयिल्ले बरी 2 लायन कर मुखार येवन मागणी तुमची. नमा नमा मुरये तुका गोपान तुझ्या गे तू म्हाका विघ्नांक माये सांडी नाका सर्गार आसा पावय म्हाका. नमा नमा मुरये तुका गोपान तुझ्या गे तू म्हाका विघ्नांक माये सांडी नाका सर्गार आसा पावय म्हाका. पात्याच्या सुकुरा नामान तुका पातक्यांच्या आसऱ्या नामान तुका पुनवेच्या संद्रा नामान तुका सर्गीच्या बंद्रा नामान तुका रोसारी माये नामान तुका मेलारी माये नामान तुका कोसे साव माये नामान तुका नित्यादर माये नामान तुका. नमा नमा मुरये तुका गोपान तुझ्या गे तू म्हाका विघ्नांक माये सांडी नाका सर्गार आसा पावय म्हाका. Pomperzar maie, मोगळ पुत्रा सोवे
आमकां मोरे आशीर्वाद दी आमकां. भगत येसाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.